ऑपरेशन जाल्या उपरांत ब्रशान जर दांत घासल्यात ते बायलेचे दांत हालतात कित्याक मागीर दूख जाता त्या दांताक अशी जाल्ली आहा म्हणून विचारता. ना मातशें सारके प्रश्न विचारा म्हणजे पेशंट म्हणजे जी गुरवार आसा ती बायल डिलिव्हर जाली काय डिलिव्हरी ऑपरेशनाची जाली हय आणि तिने जर ब्रशान दांत घासले जाय ते दांतांक मार लागता कित्या खातीर लागता ब्रशान घासले जाल्यार हय हो This is a very tricky question. It may not be related to the delivery as such, but we have to look into other things like scurvy, vitamin C deficiency or something, or whether she's got any bleeding disorders, platelet count, a hemoglobin count, peripheral smear, all these things need to be investigated, looked into, and then accordingly treatment has to be initiated. Correct. आणि डॉक्टरान सांगला की त्याप्रमाणे हाका डिलिव्हरी हे कारण असू शकना पण आनी खंयचे दुयेंस म्हणजे ताच्या शरीरान आशिल्ले खंयचे दुयेंस तुमकां म्हणजे विटामिन सीची कमतरता किंवा आनी खंयचे दुयेंस आसूं शकता आनी म्हाका दिसता हे जो प्रश्न आसा इट इज म्हणजे हांव तरी फर्स्ट टायम आयकता पण तुम्ही तुमच्या डेंटिस्टा कडेन वचून हाचे विशीं सविस्तर चर्चा करप आनी ताचे विशीं मॅनेजमेंट करून घेवप खूब गरजेचें बेश्टे ते हालता आसतले अशें म्हणून तुमचे स्वताचो तर्क बुद्धी वापरून रावूं नाकात एकदा कितें आसता येता एक दोन दात हालता ते मागीर पडले जाल्यार ताका आयुश्यभर ताका दोन दात कमी जातले सो बेस्ट म्हणजे तुम्ही तुमच्या डेंटिस्टचो सल्लो घेवप खूब इम्पॉर्टंट आसा आय थिंक दॅट इज अ रायट वे ऑफ मॅनेजिंग इट अच्छा डॉक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट हायपरटेंशन इन प्रेग्नन्सी So you are telling me about those patients should be monitored regularly, that these things should be there. Any other care patients should take as far as diet is concerned or anything? Diet, they say just rich in all your magnesium. Calcium supplementation is important in hypertensive disorders of pregnancy. So all those things, calcium should be regularly taken. But patients should be careful about the fact that she should not develop edema. Sometimes swelling of the feet does occur in pregnancy, which is normal, and her BP may yet be normal. So whenever she has swelling of the feet, she has to go and see a doctor, get her BP checked, maybe get a urine test checked to see if there's albumin. Okay, and other things are she has to look for other symptoms, especially in later stages of pregnancy. Generally, like later stages would be like in late third trimester of pregnancy. That is after the 28 weeks. Symptoms like headache, then blurred vision or double vision, epigastric pain. Abdominal pain, all these things need to be looked into. So this may be signs of impending eclampsia. बरोबर म्हणजे डॉक्टरांनी सांगला की हे जे लुतीचे दुयेंस म्हणजे ताका सर्वसामान्य आमच्या म्हणजे गांवांतले भाशेन म्हणटा किंवा प्री एक्लॅम्सिक डिसऑर्डर्स म्हणटा की ह्या वेळा पेशंटाचो पांय सुजतात खुबशे फावटी प्रेशर वाडटा त्याच्या लघवेन म्हणजे मुतान आल्ब्युमिनचें प्रमाण वाडटा तिका ब्लर दिसूं शकता म्हणजे ताका सारकें क्लियर दिसना म्हणजे घोळ येवं शकता तकली जड जावप पोटान दुखप हे सारके जर तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तुमी अशा वेळार चड हयगय करनासतना दोतोराचो सल्लो घेवप खूब गरजेचें कारण योग्य त्यो तपासणी करून योग्य वेळार योग्य ते वखदां जर सुरू करत जाल्यार हें लुतीचें दुयेंस कंट्रोल करूं शकता आनी एकदां जर हें कंट्रोल जालें ना जाल्यार दीस कॅन बी व्हेरी डेंजरस भुरग्याकूय मारक जावं शकता त्याच प्रमाणे आवयकूय मारक जावं शकता सो म्हाका दिसता डॉक्टरांचो हो जो सल्लो आसा की जेन्ना पेशंटाचे पांय खुबशे फावटी पांय सुजप नॉर्मलूय आसूं शकता म्हणजे फक्त पांय सुजल्या म्हणून तुमी एकदम पॅनीक जावपाची गरज ना पांय सुजप तर डॉक्टर तुमकां ब्लड तपासून पळयतलो आय मीन लघवी तपासून पळयतलो प्रेशर पळयतलो हे सगळे पॅरामिटर जर नॉर्मल आसा दॅर इज नथींग टू वरी अबाउट दीस कॅन बी फिजियोलॉजिकल पण जर अशें ना जाल्यार तुमी ना आमकां आतां घरा कडेन कोण ना रावपाक हें तें अशें तुमची सबबी सांगून जर गरज आसा जाल्यार गरजे प्रमाणे इवन हॉस्पिटल स्टे इज रिकमेंडेड आनी तुमी रावप गरजेचें आसता हें खूब म्हत्वाचें आसता डॉक्टर वन मोर थिंग आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू दीज आर द डेज जनरली ओवरऑल डायबिटीस इज कॉमन Very much. And in this diabetes, the sector of so-called as diabetes in pregnancy has become more common. First of all, how to tackle this issue, why it is occurring, and how to go ahead. Because as everybody says, India is going to be the world's capital in it's diabetes. already, I think, the diabetes. we are. Unfortunately, we are. Sir, regarding diabetes in pregnancy, basically we have to classify the risk. Now, most of us being Asians, we are at a higher risk of developing our pregnant ladies are at a higher risk of developing gestational diabetes mellitus. I'll just interrupt you, shall I interrupt? Absolutely. आमकां एक प्रश्न आसा हॅलो डॉक्टर मारिया बाय प्रश्न विचार मारिया फर्नांडीस मारिया बाय प्रश्न विचार दोतोर ओके दोतोर एक गुरार आहलो बायले बोगोर हायपरटेंशन जाता तेका हय आनी मागीर टीव्हीचा आवाज मातसो कमी कर आनी एकदम भिता भुरग्या येयत म्हूण भिता तें भुरग्या येवपा शकता आनी दुसरो प्रश्न म्हळ्यार आनी भुरगें जल्मा येयलें आनी
ताका मागीर आडोवपा पयले ताका कितें अशें घालपा पडटा तें मातशें सांग. तुजो दोनूय प्रश्न इम्पॉर्टंट आसा, डॉक्टर आन्सर करतलो. परतून परतून हायपरटेन्शन आवयक नाही म्हणजे समज आवयक हायपरटेन्शन आयला ड्युरिंग प्रेग्नन्सी जाल्यार आर देर चान्सीस ऑफ द बेबी गेटिंग हायपरटेन्शन, आय मीन बेबी डेव्हलपिंग द हायपरटेन्शन इन प्रेग्नन्सी? Yeah. If it is a female child and if mother had hypertension, I mean, if she had hypertensive disorder of pregnancy, that is PIH, Yeah. then there is a risk that the baby, or if she's a female girl, Yeah. when she becomes pregnant, then she also could get this preeclampsia. Acha, but There is during a high pregnancy? chance during a pregnancy. अच्छा. Around a few of these patients also go to develop hypertension later in life. Acha. Now, another thing is that the fetal origin of adult diseases, they say, there's a concept called like that, the fetal origin of adult diseases, in which they say if baby's growth was less, that is in IUGR, growth retarded baby is born, then the chances of baby later in adult life developing both hypertension, diabetes, and even obesity is slightly higher. अच्छा. So the answer to her question is there would be a chance to chance of developing hypertension. अच्छा. And सेकंड क्वेश्चन वॉज देर हाउ टू एन्श्योर दॅट अ बेबी गेट. yeah. म्हाका दिसता हाचें उत्तर बेस्ट म्हणजे पयले 6 म्हयने ताका आवयचेंच दूध दिवप, yeah. सामकें एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फिडींग आनी कांयच खंयचेच भानगडीक पडनासतना उदक दिवपाची गरज ना, ग्राय वॉटर दिवपाची गरज ना आनी खंयचेच वखद दिवपाची गरज ना. एक टायमली ताका जर म्हणजे तुमच्या जशें एक तर शेड्यूल फॉलो करप की ताका म्हणजे ते रडटा तेन्ना दूध दिवप किंवा एटलीस्ट एक बाबा 2-3 वरांनी सामकें रेग्युलरली दूध दिवप खूब गरजेचें आसा. बेसिक एनीथींग यू वूड लायक टू एड? I think there's nothing better than mother's breast milk in the first 6 months. Barabar. And it should be initiated as early as possible after delivery or even after a cesarean section. बरोबर. म्हणजे पहिली गजाल म्हणजे बाळंत जालें रोखडेंच म्हणजे सिजेरियन सेक्शनान जावं किंवा नॉर्मल डिलिव्हरी जावं शक्य तितको बेगीन त्या भुरग्याक दुधाक धरप खूब गरजेचें आसता आनी थंयच्यान जे आमी ते म्हणजे सामके रिच न्युट्रियंट्स आशिल्ले जे ताका दाट दीक जाका म्हणटा तो मेळप गरजेचें आनी मागीर ताका दूध रेग्युलर आवयचें मेळप खूब गरजेचें. आनी खुबशे फावटी अशें आसता की मारियाबाईचो हो प्रश्न खूब बरो आसा, कारण आमचे ज्यो फर्स्ट टायम मदर्स आसता तांकां घरा कडेन सपोर्ट आसतना किंवा तांकां अशें कोण सांगना मागीर रोखडें तांकां दिसता ना भुरगें रडटा दूध पावना आनी दे डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स मेंटल स्टेट दॅट दे फील दॅट माय मिल्क इज नॉट सफिशियंट, सो देन डेफिनेटली दे गो फॉर दिस टीन मिल्क्स अँड विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. सेकंड थिंग म्हणजे शेजाऱ्यान दिल्ले आसता आनी ते ताका येवन सांगता ना आपूण आपल्या बाबूक किंवा बायक हें दिलां तें बरें पडटा आनी इट इज मोर कन्विनियंट. अशा पद्दतीच्यो ह्यो ज्यो गैरसमज आसतात तातूंतल्यान भुरग्यांची हानी चड जाता. हें सारकें मतीन दवरात. दिस इज कॉन्क्रीट मेसेज आय फील दॅट यू शूड टेक होम. आनी हातूंतल्यान तुमी एक शिकपाक जाय की अशे पद्दतीचे खंयचेच डब्याचें दूध तुमच्या भुरग्या खातीर तयार केल्लें आसना. तुमचें भुरगें तुमचें स्वताचें आसता, तें केन्ना रडटा केन्ना उठ्ठा ताची गरज कितें ह्या प्रमाणे सैमान तुमची रचना केल्ली आसता. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नोट. दुसरें म्हणजे इवन समजा भुरगें बेगीन म्हणजे समजा अर्ली डिलिव्हर जाला म्हणजे 8व्या म्हयन्यार 7व्या जाल्यार सुद्दां आवयचें दूध अशें स्पेशल तयार जाता की त्या पद्दतीन ते भुरग्याची केअर घेवंक शकता. म्हणजे निसर्ग कितकी केअर घेता हें इम्पॉर्टंट. वेरेज जगातली खंयचीच वखदाची कंपनी किंवा दुधाच्या डब्याची कंपनी अशी ना की तुमच्या खातीर स्पेशल मिल्क तयार करता. जे ते तयार करता ते आपल्या कमर्शियल ब्रँडा खातीर कमर्शियल सक्सेसा खातीर. डॉक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट आणि दोतोरान सांगितलें मारियाबाई तुझ्या प्रश्नाक एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे दोतोरान सांगलां की समजा जर एखाद्या आवयक जर प्रेग्नन्सी जेव्हा प्रेशराचें दुयेंस जालें जाल्यार घडये देर आर चान्सीस की ताका ते डिलिव्हरीच्या वेळार जावं शकता म्हणजे प्रेग्नन्सी वेळार जावं शकता किंवा मदल्या वेळारूय जावं शकता. तशेंच ताणें आनी एक गोश्ट म्हत्वाची सांगल्यात म्हाका दिसता ती तितकीच म्हत्वाची की समजा जर एखाद्या बायल मनशेक प्रेग्नन्सीच्या वेळार खंयचें दुयेंस आसा किंवा आनी जर भुरग्याची वाड जर कमी आसा जाल्यार अशा भुरग्याक ज्या भुरग्याची वाड कमी जाता त्या भुरग्याक डायबिटीज किंवा प्रेशराचें दुयेंस किंवा खंयचीय दुयेंसां जावपाची चान्सीस शक्यता चड आसता. करेक्ट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट हायपरटेन्शन. No, you Okay, anything? Diabetes. Diabetes. Okay, yeah. sorry. Get back to diabetes. So, being Asians, we are at a higher risk of developing gestational diabetes. Our pregnant ladies. Correct. So, we should do a glucose tolerance test. It's a challenge test which has to be done with 75 grams of glucose. So you take the blood on fasting and then you give them a challenge with 75 grams of glucose and draw the blood after 2 hours. And you take a cutoff of 130 milligram %. Patients who screen positive for this test should be given diet counseling managed accordingly with this diabetes. I think generally we would like to do this test more often in the second trimester of pregnancy. But patients who have had previous history of prior history of pregnancy complicated by diabetes or a
increased birth weight baby, a prior baby which is more than 4.5 kgs, or any stillbirths in the previous pregnancies, then they should be tested in the first trimester itself. सो डॉक्टर एक प्रश्न हांवें विचारिल्लो की डायबिटीज इन प्रेग्नन्सी खूब कॉमन आसा आनी हाव टू गो हेड विथ दॅट. डॉक्टर एक सुंदर जाप दिली. एक म्हणजे जर एखाद्या आवयक पयलींचे जर म्हणजे मिसहॅप्स आसा किंवा भुरगें मेला किंवा तेचे पयलींची डायबिटीज डेवलप जाल्ली पयलींच्या प्रेग्नन्सीन जाल्यार तिणी पयल्या ट्रायमेस्टरान ती तपासून घेवप खूब गरजेचें आसा. वेगवेगळ्यो टेस्ट सांगले डॉक्टरान की एक आमी सादें फास्टींग करून पळयतात, मागीर पोस्ट पेंडियल करता, त्याच प्रमाणे ग्लुकोज टॉलरन्स टेस्ट म्हणजे ग्लुकोज चॅलेंज टेस्ट करतात आणि तातूंतल्यान एक निष्कर्ष काढू शकता की बाबा हे पेशंटाक डायबिटीज जावपाची शक्यता आसा किंवा ती शी इज ऑन द वर्ज ऑर शी इज डेवलपिंग. आणि ह्या पेशंटाचे भी नासतना म्हणजे फक्त आपल्या डायबिटीज आसा किंवा तातली अशा पद्दतीन गर्भगत जायनासतना डायट थेरपी जी आसा ती सामकी म्हत्वाची. डॉक्टर वॉट यू टायप ऑफ डायट यू रिकमेंड इन दिस पेशंट? It's a very important. Diet plays a very important role in managing gestational diabetes. Likewise, even I think diabetic patients, normal patients, we rather call it meals than snacks and major meals. So let them divide their food into 6 minor meals. Not just have a heavy breakfast, heavy lunch and heavy dinner. I would rather recommend them to have something at 8 o'clock, then maybe in between at 10:30 or something. 1 o'clock would be their lunch, 4:30 would be another small meal, and at 7:30, between 7 to 8 would be their dinner. So discipline in timing the meals is very important, and what you eat is also important. Eating diet food which has got a very low glycemic index, that is which has got more fibers etc., is very important, like your ragi products, wheat products, rava products. Avoid bakery products and avoid processed foods. Fruits would be a better option rather than fruit juices. Wholesome fruits would be a better option for diabetics, and vegetables, salads, etc. Shall we take one call? Hello. Good evening. Good evening. Doctor, I am calling from Wolvoy, Savere Panchayat. Yeah. My name is Hemant Naik. Yeah. म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आसा विचारा की कानो तर खायत न्ही सालादान किंवा असोच कसो तरी आनी किंवा कानो तर कोणी शिनत जाल्यार ऑटोमॅटिकली म्हाका जॅम कशी येता ड्रायव्हिंग करतना सुद्दां गाडयेची बी. म्हणून हांव सालाद तर कितें कानो तर सुद्दां हॉटेलान तर भाजी खाल्ली जाल्यार कोणी भाजयेन कानो आनी लिंबू दिता, पूण तांकां हांव स्पेशली सांगता की कानो मातसो प्लीज म्हाजे फुड्यान हाडूं नाका, जॅम येता म्हणून. मातशें तो हांसता मागीर, म्हणजे तांकां कशेंशेंच दिसता, म्हणजे कानो हें न्हू एवरी हे डे टू डे लायफ. बरोबर. म्हणून मातशें म्हाका बेश्टो एडवायस असो जाय. हेमंत बाब तुमचो प्रश्न खूप सुंदर आसा, पण एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे अशें म्हजो प्रोफेसर सदांच म्हणटालो, एवरीथिंग अंडर द सन अँड बाय इटसेल्फ सन इटसेल्फ कॅन हॅव एलर्जी. म्हणजे एखाद्या वस्तूची जगान आशिल्ली खंयचेय वस्तूची किंवा सुर्याची सुद्दां एलर्जी आसूं शकता किंवा म्हणजे इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस की तुमकां घडये तो कानो तोलना जायत किंवा माल पडटा जायत. सो बेस्ट इज टू अवॉयड आनी दॅट इज अ बेस्ट थेरपी. आणि दुसरो तुमचो प्रश्न जो आसतलो तो तुमी बायलांची दुयेंसां किंवा बाळटेर शास्त्र ह्या विशयाक निगडीत विचारात आणि तो म्हणसर डॉक्टर एक ल्हानसो ब्रेक घेवया. लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक अँड वी स्टार्ट. Definitely.